मायनिंगाचो विशय येयलो हांव मायनिंगाचेर क्लियर कट सांगलेलें आसा. मायनिंग कंपनी प्राधान्य दिताना ते लांबगांव असो मुळगांव असो की अदोलपदी असो पयलीं दिवंक जाय आमच्या लोकांक. हांव तें सांगलेलें आसा ह्या मायनिंग कंपनी जी व्हडली स्क्रिनींग प्लांट किंवा व्हडले अदमोल ह्या आमच्या लोकांची घेवंक ना. त्याच्या फुडें वचून सांगलेलें आसा की इवन एडवर्टायज सुद्दां गोंयांत करूंक ना. ते भायलेच कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आसा. ट्रकवाले आमचे आसा, थोडे मायन वर्कर आमचे आसा, थोडे मायन वर्कर अजून आमचे 150 वर्कर मया आनी बिचोलचे भायर आसात. तांचो सेटलमेंट फक्त 15 दिसांक केला. तो कंपनीन वाडोवन 45 दीस करचो अशें सरकारान रिक्वेस्ट केला. मुख्यमंत्र्यान सांगला इंटरव्यू करता म्हणून सांगला. आमकां जेन्ना पयलीं विंडो ओपन केली आमचे सगळे लोक वचोंक ना. तांकां भंय आशिल्लो. एक क्लॉज घातलेलो तांकां ट्रान्सफर करूं शकता. त्या भंयान थोडे वचोंक ना. पयल्या विंडो खुबशे गेले. मागीर आमी परत इंटरव्यू जाले. हांव आनी आमचे प्रेमीन शेख गोंयाचे आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान परत एकदा 8 दीस विंडो ओपन केली. तरी थोडे भायर रावले असो तांकां बरें सेटल करचें. दुसरे आमचे शेतान जे इतके हे रावला मायनिंगाचे स्कील रावला खास करून लांबगांव लास्ट 2012 पासून कांयच क्लीन करना. ते क्लीन करपाक जाय. तिसरे आमचे लीज एरियेन लांबगांव किंवा मुळगांव किंवा अदोलपदीन घरां आनी देवळां आसा ती काडपाक जाय. आनी चवथे डिमार्केशन लायन जाय. आमकां भंय आसा मायनिंग आपले लीज म्हणून फुडें येयत जाल्यार एक लक्षात दवरूंक जाय. आज आमच्या मायनिंगमुळे आमच्या गोंय गव्हर्नमेंटाचे सरकार कितकेशेच रॉयल्टी पयशे मेळटा. सो हो जो पयसो आसा आमच्या लोकांच्या वेलफेअराक. मिनरल फाउंडेशन काम करता ना म्हणना. आमकां मिनरल फाउंडेशनान बस दिली. बाकीचे कंपनी CSR प्रोजेक्ट करता हांव ना म्हणना. पण तरी आमच्या लोकांचे इश्यू सॉल्व आनी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर हांव डिमांडान क्लियर कट उलयल्लें आसा की अनएम्प्लॉयमेंट जी आसा ही सरकाराची एक पॉलिसी जावपाक जाय. आणि ह्या अनएम्प्लॉयमेंट खास करून आमी सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब दिवंक शकना. पण आज आमचे भुरगे प्रायव्हेटातय काम करू शकता. फक्त सरकाराचो कंट्रोल हे प्रायव्हेट कंपनीचेर आसपाचो. आणि इवन हे प्रायव्हेट कंपनीचे जॉब घेता ते सुद्धा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजातल्यान जावचे. सो दॅट आमकां एक्झॅक्ट डेटा कळटलो आसा. आणि हे अनएम्प्लॉयमेंट कमी जावच्या खातीर आमचे सरकार सदांच अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सर स्किलिंग अपस्किलिंग रिस्किलिंग हे सगळे गोष्टी करता. पण तरी म्हणजे रिक्वेस्ट आसा सगळ्या युथाक की हेंच्यांनी आपले जे कोर्स जाय हे जे स्किल गॅप आसा बिटवीन द इंडस्ट्री एंड इकॉनॉमी हो कमी करच्या खातीर कोर्स करून तांच्यांनी प्रायव्हेट जॉबाक प्राधान्य दिवन करपाचे.